कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पुण्या फट्यान गिरी वाठारांत धाड घालून 11.672 किलो गांजो जप्त केलो। या गांजाची बाजारातली किंमत 11.67 कोटी रुपया आसा। गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगळुरू कर्नाटकाच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। गौतम एम हाणें हायड्रोफोनिक वीड्स हो उच्च दर्जाचो गांजो विक्रे खातीर हाडिल्लो। तो बसींतल्यान गोंयां आयिल्लो। गोंयांत पयलेच खेपे इतल्या मोलाचो आनी उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केला। गोंयांत इतल्या मोलाचो गांजो पयलेच खेपे सापडला। शुक्रारा मध्यान रातीच्या सुमाराक गोंय फाट्यान ही कारवाय केली। थायलंडांतल्यान हायड्रोफोनिक तण सारकेलो गांजो गोंयांत हाडटा अशी म्हायती पुलिसांक सुत्रांकडल्यान मेळ्ळी। ते प्रमाण पुण्या फाट्याचे पुलीस फाटल्या म्हयन्यात सावन ह्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटाचेर नदर दवरून आशिल्ले। गोंयांत घुवळे वखदां तस्करीची नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। फाटल्या 6 वर्सांत गोंय पुलिशेच्या घुवळे वखदां विरोधी पंगडान 941 कागाळी नोंद करून 1099 जाणांक अटक केली। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार चडशा केशींनी तरणाट्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें दिसून येता। घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो आस्पाव ही एक चिंतेची गजाल जावन आसा। देव काप्रेश्वराचे देऊळ बांदपा खातीर आतां सुवात निश्चित केल्या। सुकूर आल्कॉन शोरूमाच्या मुखार हे काप्रेश्वराचे देऊळ बांदतले। ताचें काम आयज सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा म्हूण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। फेब्रुवारीच्या निमाण्या सप्तकासान गोंयांत तापमान वाडत आसा। मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानात वाड चालूच आसा। 9 ते 11 मार्च ह्या काळात गोंयांतले हवामान उष्ण आनी दमट आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। ते प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। हाका लागून मार्च म्हयन्यांतल्या पयल्या 10 दिसां खातीर उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला। राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच। आयतारा सकाळी 6 वरांचेर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातान एकल्याक जीव वगडावचो पडलो जाल्यार सुमार 10 जाणांक दुखापत जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी व्हॅनीन एका ट्रकाक धपको दिल्ल्यान अपघात घडलो। हो अपघात जो आसा तो विरोधी नगर वाठारांत घडलो। ट्रक पार्क करून दवरिल्लो तो कार चालकाच्या नदरेक पडूंक नाशिल्ल्यान ताणें नेटान येवन धपको दिलो। फुडलो तपास चालू आसा।
कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आणि साजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर आयतारा पोटवेंचणूक जाली. कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 खातीर सांजे 5 मेरेन 76% मतदान जालें. नगरसेवक राहुल देसायाक मरण आयिल्ल्यान कुंकळी नगरपालिकेन नगरसेवकाचे एक पद रिते आशिल्लें. ताका लागून आयतारा पोटवेंचणूक येतली. वेंचणुके खातीर क्रिसोस्टोमो सुआरिस आणि प्रेमदीप देसाय ह्या 2 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले. सांजे 5 मेरेन 76% मतदान जालें. आयतारा फांतोडेर मुंबयच्या मारोल वाठारांत गॅस पायपलायनीच्या गळटेक लागून वाठारांत उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्याच्या मदल्यान ह्या गॅस पायपलायनीची गळटी जाल्ल्यान थंयच्यान पासार जावपी 3 लोकांक दुखापत जाली. हे 3 जाण आपल्या दुचाकीचेर आशिल्ले अशें कळटा. जाल्यार कांय गाडयो लासून बरेंच लुकसाण जालें. गो संवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. गोशाळा खातीर सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 51.90 कोटी रुपया खर्च केल्यात आसात. मजगतीं गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यांतूय वाड जाल्या. गो संवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस गोरवां आसूं वा कत्तल करपा खातीर वेल्ल्या गोरवांचें संरक्षण करपा खातीर आतां राज्यांत गोशाळा तयार जाल्यात. ह्या गोशाळां खातीर सरकार बऱ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करता. फाटल्या 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार वट्ट 51.90 कोटी रुपया सरकारान ह्या गोशाळांक दिल्यात. सध्या गोंयांत वट्ट 8 गोशाळा कार्यरत आसात. हातूंत मये दिवचलची गोशाळा ही सगळ्यांत व्हडली गोशाळा आसा. भारत देशाक नंबर 1 करतले जाल्यार बायलां सक्षम जावप गरजेचें आसा अशें मत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायलें. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचें बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेत पास केलें अशें शेट हांणी सांगलें. दिवचले बायलां खेळां महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर हजर आशिल्ले. शिरोडा मतदारसंघ उदरगतीच्या बाबतीत फाटीं उरला. पिवपाच्या उदकाची गंभीर समस्या आसा. तशेंच तरणाट्यांक खेळपा खातीर सारक्यो साधन सुविधा ना अशें उलोवप शिरोडेचो समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान केलें. आयतारा कार्यालयाचे आनी अँब्युलन्सीचे उक्तावण केले उपरांत शिवप्रसाद शिरोडकार उलयलो.
आयतारा कर्नाटकात चित्रादुर्गा जाल्ल्या अपघातात 5 जाण सोंपले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात कार आनी ट्रकामदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान घडलो अशें कळटा. कर्नाटक पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. आयतारा मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या पार्सल ऑफिसान कोकण रेल्वे पोलिसांनी 514.5 किलो गायचे मांस जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिल्लीच्या हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनांतल्यान खोटी घोशणा करून आनी सक्षम अधिकाऱ्यांकडल्यान अधिकृत कागदपत्रां बगर मांस धाडिल्ल्याचें कळटा. हे प्रकरणात गोंय पशुसंवर्धन कायदो आनी रेल्वे कायद्याच्या तरतुदींचो भंग केल्ल्यान आरोपी फयाज केंगेनवर पिराय 37 ह्या कर्नाटकाच्या तरणाट्याक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आयतारा सांजे वडेम सांगे दुचाकी आनी बसी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. वेगान येवपी दुचाकीचो तोल गेल्ल्यान फुडल्यान येवपी बशीक नेटान धक्को दिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी बायलेक दुखापत जाली. तशेंच दुचाकीचें बरेच प्रमाणांत लुकसाण जालें. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत 3,200 आपमजत गट आसात. ह्या गटांनी 42,000 बायलांचो आस्पाव आसा. आतां मेरेन आपमजत गटाच्या वेगवेगळ्या वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान बँकेक 332 कोटी रुपयाचो फायदो जाला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. फुडाराक ही उलाढाल 600 कोटी मेरेन व्हरपाची आसा. ताका लागून 1 लाखा वयर आपमजत गट तयार करपाचो हेतू सरकाराचो आसा. देखून सगळ्या बायलांनी मुखार येवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. भविष्यात नावेरे साखळेच्या लक्ष्मीनारायणाच्या देवळाक आकर्षक पर्यटन थळ म्हणून नामना मेळटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आयतारा श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या पुनर्प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक हाजेरी लायल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो.
धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपावेल्यान वाद निर्माण जालो. ह्या देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयात आसा. शिगम्या खातीर जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केली अर्द पाळूं ना असो आरोप फाल्गुन गावस आनी कांय सदस्यांनी केला. जाल्यार आमी शांतिकायेन उत्सव मनयतात, कोणे आडमेळ हाडची न्हय अशें भिकू धुळापकर आनी कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें. धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपावेल्यान वाद निर्माण जालो. देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयात आशिल्ल्यान शिगम्या वयल्यान गांवांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय अशी अर्द जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ली. मात कांय ग्रामस्थांनी शेनवारा राती देवळा कडेन ढोल वाजयल्ल्यान हो वाद निर्माण जालो. अपघातांचे सत्र उणे जावपाचेच नाव घेना. आयतारा ठाण्याच्या कॅडबरी जंक्शन ब्रिजाचेर 3 गाडयांमदीं जाल्ल्या अपघातांत 6 जाणांक दुखापत जाली आनी हातूंत एका 7 पिरायेच्या भुरग्याचोय आस्पाव आसा. कार चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताणें थेट वचून ट्रकाक धक्को दिलो. हाका लागून कांय वेळा खातीर येरादारी लेगीत आडकून पडिल्ली. गाडयो फास्ट चलयल्ल्यान हे अपघात घडटात तेन्ना दर एकल्यान येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात. आयतारा चिकाबल्लापुरात कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दोगांक दुर्दैवी मरण आयलें. समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान गाडयेक उजो लागपाची घडणूक घडली. मुखेल म्हणजे गाडयेन 2 जाण आडकून पडिल्ले आशिल्ले आनी उज्यान लासून तांकां मरण आयलें. तशेंच गाडयेचेंय बी बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हालीसराक जायते तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. गुजरात पुलिसांच्या राज्य निरीक्षण कक्षान सुरताच्या एका फार्म हाऊसाचेर धाड घालून 2 रुमांतल्यान 33.11 लाखाच्यो 17,421 सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. तशेंच रूम भाड्याक घेतिल्ल्या मनशाचेरूय कारवाय केली. फुडलो तपास चालू आसा. वट्ट 15 वर्सांच्या काळा उपरांत मोर्जे शापोरा न्हंयत व्हडा प्रमाणात अनुशिणाण्यो जाल्यात. त्यो तेमवाडो मोर्जे वाठारांतले थळावे लोक पारंपरीक तरेन दर्यादेगे वयल्यान 10-15 मीटर उदकांत पेंवन वचून काडटात. मात शिवोले वाठारांतले कांय वेवसायीक व्हडे घेवन येतात आनी बेकायदेशीर पद्दतीन शिणाण्यो काडून व्हरतात. हे सगळ्या बेकायदेशीर प्रकाराचो आमी विरोध करतात. हाका लागून सरकारान हाचेर योग्य ती दखल घेवची. पारंपरीक तरेन दर्यादेगेर येवन शिणाण्यो काडून व्हेल्यार आमची कसलीच हरकत ना अशें थळाव्या वेवसायिकांचें म्हणणें आसा.
बेपकेगाळ कुडचड्या फाटल्या 14 वर्सां सावन सिवरेजीचो प्रश्न प्रलंबीत आसा. ह्या सिवरेजीक लागून थळाव्यांक खूप त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंधीत खात्यान आनी थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बेपकेगाळ कुडचडे व्हडलो सिवरेजीचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. हो प्रस्न फाटल्या 14 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा. सिवरेजीच्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. दिल्लीत स्वायन फ्लूच्या दुयेंतींनी बरीच वाड दिसून आयल्या. ह्या व्हायरसाचो त्रास खुबशा रहिवाशांक जाल्ल्याचें कळटा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण 54% तरी स्वायन फ्लूचे दुयेंती आसातूच. थंडी, जोर, पोटान दुखप तशेंच जॉयंट पेन ही स्वायन फ्लूची मुखेल लक्षणां. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत आनी त्रास जायत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. दिसपट्टे वाडट्या गरमेक लागून महाराष्ट्रात लोकांक बरीच गरमी जाणवली. महाराष्ट्राच्या लोहे गांवांत 40 डिग्री सेल्सियस इतले तापमान आशिल्लें. रत्नागिरीत तर गरमेक लागून हीट स्ट्रोकाच्यो 4 केशी सापडल्यो. वाडट्या गरमेक लागून भरपूर उदक तशेंच जिवाक थंडसाण हाडपी कितेंय तरी पिवचें म्हूण दोतोर आवाहन करतात. मार्च महिन्याच्या शेवटाक बेंगलोराक अवकाळी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. दक्षिण जिल्ह्यांनी 30 ते 40% चड पावस पडटलो. तेन्ना लोकांनी हाची नोंद घेवची आनी त्या प्रमाणेच भायर सरचें. मजगतीं उत्तर कर्नाटकात बरीच गरमी आसतली अशेंय हवामान खात्यान कळीत केलां. मये गावात लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. देखून लोक भयभीत जाल्यात. दिसा उजवाडे हे गवे लोकवस्ती लागीं भोंवतात. काजू बागायतींनी घुसून काजू पिकाची नासधूसय करतात. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. मयेच्या गावळान वाठारांत लोकवस्ती कडेन गवे दिसा उजवाडे भोंवतना लोकांच्या नदरेक पडटात. ताका लागून मये गांवांत भंय पातळ्ळा. सध्या काजू पिकाचे दीस आसात. हे गवे काजू पिकाची नासधूस करतात. गव्यांक लागून काजू बागायतदार काजींनी वचपाक लेगीत भियेतात. रान खात्यान ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी लोकांची मागणी आसा.